जेन्ना युनियन टेरिटरी टू स्टेटहूड आणि स्टेटहूडा उपरांत गोंयाक आतां मेरेन जे घडलां ते पळयतात हाऊ डू यू एनालायज इट वेदर स्टेटहूड हॅज हेल्प्ड टुवर्ड्स गोवाज प्रोग्रेस और आज अशी आमची परिस्थिती आसा की आमकां स्टेटहूड मेळ्ळा म्हणून आमकां अभिमान आसा पण फावो ते समाधान ना. सारकें. स्टेट हो विशय जो आसा हेजे एक आन्सर आसपाक शकना. हेजी दोन बाजू आसपाक शकता. एक म्हटल्यार विथ स्टेटहूड गोवा हॅज गॉट पॉलिटिकल अँड फायनान्शियल authority or autonomy we can say, and that has helped Goa to become a progressive state. Now if we see many of the parameters of the progress, for instance human development index, Goa ranks first in India. In human development index there are various other parameters like for example education, infrastructure. हे सगळे आमी जर तर पळयता जाल्यार गोंयान खूब प्रगती केल्ली आसा अशें आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच इकनॉमीक जर तर बाजू पळयली जाल्यार त्या बाबतींत सुद्दां आमी टॉपर आसा. लायक आमचे पर कॅपिटा इनकम इज वन ऑफ द हायेस्ट इन इंडिया. सो हे सगळो प्रोग्रेस आमकां दिश्टी पडटा ऑन वन सायड. एट द सेम टायम स्टेटहूड हॅज ऑल्सो रिजल्टेड इन मॅनी न्यू चॅलेंजीस. And one of the challenge which statehood has brought to Goa is statehood has transformed Goa into a service sector economy. And service sector economy, there are two main indicators of service sector economy. Those are tourism and real estate. And हेका लागून जायते challenges गोंयाच्या अस्तित्वाचेर निर्माण जाल्ले आसा. सो ताका लागून प्रोग्रेस हो आमी एका बाजून पळोवपाक शकना. प्रोग्रेसाचे चॅलेंजीसूय आमी पळोवपाक जाय. आमी एंड वील गो डिपर इनटू दी चॅलेंजीस आनी व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. पण हांव ओपनिंग रिमार्क्स घेता आनी देन वील डेल्व डिपर इनटू इट. सावळबाब तुमी पळयलें, तुमी युनियन टेरिटरी पळयल्या खूब बारीकसाणेन आनी तुमी स्टेटहूड पळयला, स्टेटहूडा उपरांतचे राजकारणय पळयलां आनी गोंयचो विकासय पळयला. तुमी कशें एनालायज करतात हो जो पोस्ट स्टेटहूड काळ आसा तो कंपेर्ड टू प्री स्टेटहूड? नाही, तशें जर आमी पळोवंक गेल्यार न्ही व्हडलोसो फरक ना. स्टेटहूड मेळोन वेगळे आमकां कितें व्हडले आमचे हात आकाशाक पावूंक ना किंवा युनियन टेरिटरी आसतना आमकां तशें व्हडले कांय त्रास जायनासले. जेन्ना आमच्या गोंयच्या जनतेन ओपिनियन पोल जालो पळय ताजे पयली परिस्थिती वेगळी आसली. ओपिनियन पोल जातकीर इमिजिएटली जेन्ना भाऊ CM आशिल्लो, सेंट्रल जे गव्हर्मेंट पळय आमचो नीती आयोग आतां जाला पळय ते योजना आयोग, तांणी गोवा गव्हर्मेंटाक विशेष अधिकार दिल्ले, विशेष ग्रांट दिल्ल्यो. तेन्नाच्यान आमकां वी आर गेटींग स्पेशल ट्रिटमेंट फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट. आतां जालां कितें की फाटल्या एक 10-12 वर्सान आमी वी आर हॅविंग डबल इंजीन गव्हर्मेंट. एंड नितीन गडकरी हॅज बीन व्हेरी कायंड टू गोवा, ऑल्सो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बिकॉज दे फील दॅट नरेंद्र मोदी वॉज nominated as the Prime Minister or the leader of the BJP party in Goa. And Nitin Gadkari, I don't know, but he is very favorable to Goa because you see, when we are having national highways, Lakshmikant Pasek, CM, he demanded that a road may be constructed from Nagzar to Mopa Airport. It's not a part of any national highway. Then he said, you constructed, I want a road from Nagzar to a state. And he sanctioned it. And we also got a bridge, third bridge. Actually, there's nowhere in, I don't think they anywhere, one river is having 3 bridges. Earlier they said that we can't build it, but then they finance. Under bridge was, earlier was, Adhikar said that I will do it, from state government. So हे सगळें जालां पळय, त्या खातीर गोंयाक मातशें बरें पडलां. विकासाची कामां जाता, म्हणजे विशेषता साधन सुविधा ज्यो आहा पळय, दॅट वी आर हेल्पिंग. सो देर इज एक्चुअली म्हाका जर तो विचारलें न्ही, नो डिफरन्स बिटवीन युनियन टेरिटरी गव्हर्मेंट अँड एक्सेप्ट दोज फायनान्शियल पावर. सर तुम्ही कितें म्हणटात बिफोर आय गो टू निलेश बाब, तुम्ही अशें म्हणटात की स्टेटहूडा लागून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जालो काय तुम्ही म्हणटात जशी युनियन टेरिटरीच्या टायमार आशिल्लें तशें अजून केंद्राच्याच पयशांतल्यान आमचो डेव्हलपमेंट चल्ला? सगळें तूं पळय न्ही, नॅशनल हायवे पळय, ऑल अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर, MPT टू वेर्ना, everything, all money is given by central government. सो तुम्ही म्हणटा अजून पर्यंत सेंटरच फायनान्स करता म्हणून व्हडलो फरक पडला म्हणटा आमचे इनकम खंय आहा? ओके, हांव ह्या प्रश्नाचेर वता निलेश बाबा. म्हणे आमचे कडेन इनकम खंय आहा हो बेस्ट प्रश्न काडलो सर तुम्ही, आनी सारकी वाट दाखयली म्हाका निलेश बाबा मारा वचपाची. सो निलेश बाब,
तुम्ही बरें तुमचे आनी बाकीचे प्रश्न विचारना पयलीं तुमचे ओपनिंग रिमार्कच घेता आनी मागीर आमी डिपर या. सो हाऊ डू यू एनालायज दीस प्री वर्सीस पोस्ट? म्हजे कडेन 5 पॅरामिटर आसा प्रमोद. 5 पॅरामिटरांतले फर्स्ट इज क्वॉलिटी ऑफ लायफ. गोंयान जी क्वॉलिटी ऑफ लायफ आसा ती तुका यू गो एनीवेअर इन द कंट्री आनी तुका ती क्वॉलिटी ऑफ लायफ ना. सो एक म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ लायफ. सो वी आर नंबर 1 ऑन क्वॉलिटी ऑफ लायफ. तातूंत कांयच म्हणटा तो दुबाव ना. बट क्वॉलिटी ऑफ लायफ जेन्ना आमी पळयता पळय, यू गॉट टू अंडरस्टँड दॅट वी ऑलरेडी वर अ लिटल अहेड ऑफ द एंटायर कंट्री अदरवायज ऑल्सो. त्या तुलनेन फ्रॉम देन टू नाव जे आसा वी हॅव नॉट बीन एबल टू कीप पेस विथ दॅट प्रोग्रेस. ओके, आय एम युझिंग द वर्ड प्रोग्रेस. ओके, म्हणजे आय स्टील रिमेंबर I was talking to, I think, Avdut Bab once, and he says that any child who is born grows and there is nurturing, right? So Goa has grown. Has it been nurtured? We will have to discuss and debate that. Second point is business. Now, business, primarily Goa was on mining, fishing and agriculture. Today it is, and obviously tourism. Today there is a huge dominance of real estate. So that's the next part. Third part is infrastructure, which Savar sir has already talked about. Fourth part is social, which is cultural, sports, demography. Yeah. These are a very important parameters on which we will have to evaluate from statehood till today and whether it has benefited us or no. And the last, which we talked about, anything that we talk about at the end of the day has to be sustainable. So is Goa taking steps towards sustainable progress, or are we just, growing naturally? These are some of the basic questions that we have in the mind. Yeah.